सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयचे मिसाच्या बलिदानान आमी मागतले कितें भाशेन आज जल्माचो दीस स्टीवन पेरेरा ह्या आमच्या भावान आपल्या खातीर मागूंक लायला, ताचे खातीर मागुया. तशेंच आज लेगाद मिसां जी कोणाक आपली मिसां दिल्लीं आसात तांचे खातीर आमी किरीत भाशेन ह्या मिसांत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. आत्म्याचो कुडीचो जीव काडटात तांकां तुमी भिवो नाका तशें जेजू म्हणटा, पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो नाश करूंक तांक आसा तांकां तुमी उदीक भियात. कित्याक हेमकोणांत असल्याच मनशांक व्हरूंक पदवी आसा. भोव करून देवचो आर आमकां दिसपोटी ताळणेंत घालता. ताचेर आमी आड झुजूंक आनी देवाचें राज उदीक आनी उदीक विस्तारूंक आमकां सगळ्यांक कृपा मेळूंक जेजू आमकां शिडकायता. आमी ह्या मिसांत किरीत खोतखोत्यान आमकां ही कृपा मागुया. आमी बरेपण आसा तें आपणावंक, वायट आसा तें सोडून दिवंक आनी हे बरेपणा वरवीं देवाच्या राजाचे उदीक आनी उदीक गोवाय आमी जावं. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच वार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तशें सासणेचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. उजियास राजाच्या मरणाच्या वर्सा एका उंच सिंहासनार बसलेलो हांवें सर्वेस्पराक पळयलो. ताचे सांगाता आसलेल्यांनी पवित्र जागो भरलो. ताचे वयर आसले सेराफीन. हांकां जण एकल्याक 6 पाकोटे आसले. 2 तांचे मुखामोल दांपूंक, 2 ताचे पांय दांपूंक आनी 2 उडून वचूंक. ते एकामेकाक व्हडल्यान अशें म्हणटाले, पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर, सगलो संवसार भरला ताच्या वैभवान. बोब मारतल्याच्या आवाजान बुन्याद हाल्ली आनी देव मंदीर धुंवरान भरलें. हांवें म्हणलें, कसल्या दौलदिऱ्या बेसार हांव आसां. खोटा म्हजें, कारण हांव एक मेल्या ओंटांचो मनीस आनी मेल्या ओंटांच्या मनशां मदें हांव जियेतां. आनी म्हज्यान दोल्यांनी दोलबरांच्या सर्वेस्पराक राजाक पळयला. तेन्ना एक सेराफीन वेदीवेलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगलो आपल्या हातान घेवन म्हजेशीं उडून आयलो. ताणें तो म्हज्या ओंटांक लायलो आनी म्हणलें, आतां पळय, हो तुज्या ओंटांक लायला. तुजें पातोक काडून उडयलें, तुजें खोटेपण धुवन काडलें. आनी सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, कोणाक धाडटलो? आमचो संदेशकार कोण जायत? हांवें प्रतिपाल केलो, ओ पळय, हांव हांगा आसां, म्हाका धाड.
देवाचें उतोरें आमचो जबाब वैभवान नेसलेलो सोर्वेस्पूर राजवट चलयता. सगळीं म्हणुया. वैभवान नेसलेलो सोर्वेस्पूर राजवट चलयता. वैभवान नेसलेलो सोर्वेस्पूर राजवट चलयता. पदवेचीं आंगोश्टां सोर्वेस्पूर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोलाचो पोट्टो बांदला. जबाब वैभवान नेसलेलो सोर्वेस्पूर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालोना तसो तीर केलाय. अरंबाक तान तुजें सिंहासन गोट उबें आसा. सासणाक तान तूं आसाय सोर्वेस्परा. जबाब वैभवान नेसलेलो सोर्वेस्पूर राजवट चलयता. तुजें उतर कदींच हालोना बदलना. संवसार सोरोसूर सोर्वेस्परा तुजें घरांत फांगतली पवित्रताय. जबाब वैभवान नेसलेलो सोर्वेस्पूर राजवट चलयता. उद्गार जेजू नांवा खातीर बेमान बोक्षात जाल्यार तुमी खरेंच बागी. देवो आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. Sui sorbesborak, sui, sui sorbesborak, sui, sui, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आपल्या गुरू परोस शीस आनी आपल्या दोनया परोस चाकोर व्हरतनूय. शीस आपल्या गुरू सारको आनी चाकोर आपल्या दोनया सारको जाल्यार पुरो. गराब्याच्या दोनयाक बेलझेबूल म्हणलोलो जाल्यार ताच्या घरच्यांक त्याहून आनी कितें म्हणचें नात. त्या पासत तांकां भिवूं नाकात. आतां धांपलोले आसा तितलें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना. आनी आतां गुपीत आसा तितलें हेरांक कुडीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळोखांत सांगतां तें तुमी दिसा उजवाडाक सांगात. आनी कानांत फुटफुट्टोलें तुमी आयकलां तें पाठसारतान परगट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवूं नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक हेमकोणान नाश करूंक तांक आसा, ताका ओदीक भियेयात. पयशाक 2 शेरकाक विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कोडो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात. म्हणटूच तुमी भिवूं नाकात. शेरकाराच्या बिऱ्यां परोस तुमी ओदीक व्हडटी. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा उजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगडटलों. पूण मनशा उजीर म्हाका नाकारता, ताका स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजूची शिटकावणेची उतरां आमकां कांय बरी आयच्या दिसाक की आमी ओतम्याचो जो जीव काडटा वो कुडीचो जीव काडटा ताका जायते फावटी आमी भियेता. आमच्या जिवितांत भिरांत येता. आमी भितांव तेन्ना आमचो भावार्थ आलता दोलता. इतलेंच न्हय, देवाचेर आमी जायते फावटी विस्वास दवरूंक विसरता. जो कोण मनीस आमकां धमकायता, जो मनीस आमकां येवन भिरांत घालता, तेन्ना आमी म्हणटा सायबा आमकां बोगूस. जायते फावटी आमच्या जिवितांत 2 तरेची झुजां मांडलेलीं आसतात. पयले सुवातेर बरेपणाचें आनी दुसरें वायटव्याचें. जायते फावटी वायटव्य आसा तें जैत व्हरता आमच्या जिवितांत.
कित्याक आमी पळयता वायट आसात ते मनीस उदीक ह्या संवसारान परजोळटात 2 दिसांची मौसा मारून उदीक आनी उदीक दुसऱ्यांक त्रास आनी दुमाळो दितात. पूण भाव भयण आज जेजू आमकां उगडास करता, तुमी ओतम्याचो जीव काडटात तांच्यान किरीत भाशेन कुडीचो जीव काडटात तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना, पूण बरोबर ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फारार हेमकोणान नाश करूंक तांकां आसात तांकां भियात. आनी हेच भाव भयणीनो आमच्या जिवितान घडटा. आमी देवाच्या राज्या खातीर दिसपोटी जेन्ना वावुरता तेन्ना आमी हे देवाच्या राज्या खातीर शांती, सवस्काय, सेवा चाकरी, भावपण, मोग ह्यो वस्तू आमी दिवंक जायते पावटी फाटीं उरता. पूण दुसऱ्यांचो विंगास घेवंक, खोबऱ्यो करूंक, दुसऱ्यांची आमी नोसाय करूंक, दुसऱ्यांक खाला उडोवंक, दुसऱ्यांची भावा भयणीन निसंटन करूंक ह्यो वस्तू आमी करूंक सदांच फुडें आसता. आज जेजू आमकां उगडास करता, तुमी देवाची हातयारां जायात. तुमी ह्या संवसारांत आसात तेन्ना उगडास करात. तुमच्या माथ्यावेले दर एक केंस देवान मेजलेले आसात आनी ताच्या हुकुमा शिवाय कांय चालोना आनी दोलोना. म्हणटकूच देवाक तांक आसा तें सगळें घडटा. देवाचेर पातयेवन तुमचें जिवीत सारात. आमी जायते पावटी हें बरें जिवीत सारूंक जायते पावटी फाटीं उरता, हांकडेता. जेजू आमकां उगडास करता, देवाच्या राज्या खातीर दिसपोटी वावरात. 2 राज्यान सदांच झूज मांडटात तेन्ना सैतानाचें राज जें दुसऱ्यांक दोशी करता, दुसऱ्या मदें फूट घालता, दुसऱ्यांक वायटव्या रस्त्यार व्हरता, दुसऱ्या सगळें हेर सगळीं आडगां करूंक येवजिता, असल्या वस्तूंक तुमी फुडोकार दिनाकात. असले वस्तूंचे तुमी गोवाय जायनाकात. असले वस्तूंक बाबा भयणीनो तुमी नाकारात. तेन्नाच की देवाचें राज तुमचे मदें विस्तारतलें. देवाक आनी बू करून जेजून शिकयलेले वस्तूंक तुमी गोवाय दियात. आनी जो मनीस म्हाका मनशां उजीर परगोटीत ताका आनी म्हजो पाटलावदार म्हूण सगळ्यांक तो कोडयत जाल्यार स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा मुखार हांव ताका परगोडटलो. पूण जो मनशां उजीर म्हाका नाकारता ते स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय ताका नाकारतलो. ह्या आश्वासनाची उतरां गोठ मनान आमी धरुया. देवान आमकां हें आश्वासन दिलां की आमी ताका परगोटीत जाल्यार, आमी ताचे गोवाय जाय जाल्यार बापा मुखार आमकां तो गोवाय म्हूण दितलो. आमची गोवायकी तो दितलो जाल्यार आमकांय तो सांबाळटलो. हीच कृपा आमकां मागून घेवया. उदीक आनी उदीक देवाक मानता तसलें आमी उदीक आनी उदीक ताचे गोवाय आमी जावं. उदीक आनी उदीक ह्या संवसारान बापाचे गोवाय जातना ताचें राज विस्तारूंक आमी वावरूंक हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. गायन घेऊया C14 पेज नंबर 34. C14. देणी आमची पेटोवंक घालता, आमची काळजां तांदूळ घालता, आमची मनां तुकोर दिता. God
म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदा देव बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या आनंद बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमचें अंतस्करणां नितळ जावं आनी सुर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफोड कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सूर कडेन सूत आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचले, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना अनुदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोण मेलली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या सोंतां भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र कल्पनाचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार पावल्या तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. पूण सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्याची सुक्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोस्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंजी. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक वराराची हें रगत. पातकांचे बोगसुने मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुसाई पुनर्जीवन कोणावरवीं तुवें आमकां सोडली सौम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची मायज सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरतान सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासणांक. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन
धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार, दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशें नोत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दिशा धर्मदतांक म्हणून तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जी येता रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सव्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिडी तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिडी तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका चक्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन घेऊया D21 पेज नंबर 58. D21. उम्या खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Go
उबी रावया, प्रार्थुया. बापा, येद्या व्हडत्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आज सांजे 3 वरांचेर मरण आसतलें. एस्तेला रॉड्रिगीस ही आमची भयण सोंपल्या. आल्तो चिकानी वॉटर टँक हांगा आसली, तिचें मरण आज सांजे 3 वरांचेर आसतलें. उपरांत 6 वरांचेर सदांचे परी आमची मीस आसतलें. 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन आयताराची मीस आनी 6:30 वरांचेर कपेलान कोंकणी भाशेन मीस. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचनियात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F21 पेज नंबर 95. F21. Lord